हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक मोहिमा. तो सदांकाळचो देव आसा. तो आमचे थंय रावता हर एका दिसा, हर एका वेळार, आनी तो आमचे थंय आपले कार्य करता. आमेन. ते देवाक आमी वाखाणी. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो देवाक दिन वासूया, देवाची स्तुती करूया. परतून देवान आमकां एक नवो दीस आनी एक नवी रात दिल्या आनी आमकां एकठांय केल्यान ताका वाखाणूंक, ताका दिन वासूंक. पळयत मोगाच्या भाव भयणांनो, आमचो देव मोगाळ आसा. तो कुरपेवन आसा आनी ताचे वरवीं आमच्या जिवितान कुरपा आसा. आमी देवाच्या कुरपे खाला जियेता. आमी देवाच्या कुरपे खाला जियेता. त्या देवाक ह्या वेळार अन्य भाशेन दिन वासूया. उब्रोहन ती रमा करमान दलाबा लेबोरी ही नमा करमान तरमा से हेत रमा जे केरा बाशा लिबोरी ही नमा करमान तरमा येरबात लेके रबान तरबा. ओ हालेलुया. पळयत मोगाच्या भाव भयणांनो, तो सामर्थ्यशाली आसा आनी तो आमचो मोग करता. ताणें आमकां विचून काडला. तुका आनी म्हाका ताणें विचून काडला. पळयात रोमकारांचो 12वो अवेस्वर आनी 9वी ओळ आमकां सांगता 9-10. रोमन चॅप्टर 12 वर्स 9-10. पळयत रोमकारांक पावलूची चिट कितें सांगता. त्या वेळार बागेत पावलू कितें उलोवंक सोदता. पळयात, तुमचो मोग धोंग नासलेलो जावं दी. वायटाचो द्वेस करून बऱ्याक भेटलेले जायात. भाव भयणींच्या मोयपासान एकमेकाची आपुरबाय करात. आपणा परस एकामेकाक उखलून धरात. परत पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, त्या वेळार ह्यो संदेश भागेन पावलून रोमकारांक बरयला, त्या चर्चीक बरयला आनी तो संदेश आज तुजे आनी म्हजे पासत आसा. आनी भागेन पावलू कितें सांगूंक सोदता. तुमचो मोग धोंग नासलेलो जावं दी. वायटाचो द्वेस करून बऱ्याक भेटलेले जायात. भाव भयणीच्या मोयपासान एकामेकाची आपुरबाय करात आनी आपणा परस एकामेकाक उखलून धरात. पळयात मोगाच्या भाव भयण, भागेन पावलूय त्या वेळार रोमकाराचे चर्चीक हें शिकयता की एकामेकाची आपुरबाय करात, एकामेकाक मोयपासान धरात, एकामेकाक उखलून धरात आनी जें कितें वायट आसा तें तुमच्या जिवितांतलें पयस करात. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, वायट हे देवा थावन ना आसा. वायट आसा आमच्या जिवितान, तें सैताना थावन आसा. देखून आमी तें वायट पयस करुया. आमच्या जिवितांतलो तो भाग जे वायटान आसा, पातकान आसा, तें काडून उडोवया आनी ती जागा त्या सुवातेचेर आमी आमच्या देवाक दिवया. तशेंच मोगाच्या भाव भयणांनो, मोयपासान एकामेकाची आपुरबाय करून ह्या संवसारान जिवया. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या संवसारांतलो हर एक मनीस देवान आपल्या प्रतिरुपाचो केला आनी हर एक मनीस ही आमची भाव भयणी आसात. जशें जेजू क्रिस्त म्हणटा, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करा. देखून आमी एकामेकाचो मोग करुया, एकामेकाक उखलून धरुया, एकामेकाक वयर काडुया, दुसऱ्यांक हर एका वेळार आदार दिवया, दुसऱ्यांचे खुशालकायेन आमी खुशाल जावया. आनी हेच ते देवान आमकां दिलेलें काम आसा मोगाचे भाव. हालेलुया. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वासूया. आमचे तोंड उक्ते करून, आमची काळजां उक्ती करून आत्म्यान आनी सतान देवाक ह्या वेळार भजुया. खुशी तुझी समजून उक्ते कोर सोम्याका तू मोजे.
दीस उक्ती करूया. उक्ते कर सोम्या डोळे मोजे, कर सोम्या डोळे मोजे, उजवाड हावे पळोवंक सोबाय तुजी देखूंक. उक्ते कर सोम्या डोळे मोजे, उक्ते कर सोम्या हात तू मोजे, उक्ते कर सोम्या हात तू मोजे. भावा भयणींक बोगसूंक सेवेक तांच्या लागूंक. उक्ते कर सोम्या हात तू मोजे. हालेलुया. ह्या वेळार आमचे काळीज, आमचे हात, आमचे डोळे, आमचे हर एका कुंडीचो सांदो देवा मुखार उक्तो करूया मोगाच्या बाबा. उक्ते कर सोम्या काळीज मोजे, उक्ते कर सोम्या काळीज मोजे. काकुतीक बापाच्या देण्यांक पवित आत्म्याच्या. उक्ते कर सोम्या काळीज तू मोजे, उक्ते कर सोम्या मन तू मोजे, उक्ते कर सोम्या मन तू मोजे. कोट्यो वाटो सांडून मोगा रस्ते धरूंक. उक्ते कर सोम्या मन तू मोजे, उक्ते कर सोम्या वोट तू मोजे, उक्ते कर सोम्या वोट तू मोजे. आर्गा तुका दिवूंक मोहिमा तुजी गावूंक. उक्ते कर सोम्या वोट तू मोजे, उक्ते कर सोम्या वोट तू मोजे, उक्ते कर सोम्या वोट तू मोजे. आर्गा तुका दिवूंक मोहिमा तुजी गावूंक. उक्ते कर सोम्या वोट तू मोजे, उक्ते कर सोम्या डोळे मोजे, उक्ते कर सोम्या डोळे मोजे. उजवाड हावे पळोवंक सोबाय तुजी देखूंक. उक्ते कर सोम्या डोळे मोजे, उक्ते कर सोम्या तू मोजे, उक्ते कर सोम्या मन तू मोजे. खोट्यो वाटो सांडून मोगा रस्ते धरूंक. उक्ते कर सोम्या मन तू मोजे, उक्ते कर सोम्या डोळे मोजे, उक्ते कर सोम्या कान तू मोजे. ओ मारा बासेरे वेशा बारा बांदर बेरे, ओ माशारा बांदरा बासेरी आलावा, ओ बिरा हंदले बेशारी आलाला. रेखो शांदारा मासे रिबोरा बांदरा बासे, ओली मारा बातेरे बेशा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. ताचे थंय जिवीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी तें जिवीत मनशांका उजवाड जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. तें जिवीत मनशांका उजवाड आसा. हर एकली जाण जावन वयतात. आमेन. पळयात, खूब म्हत्वाचें ह्या संवसारान आमी कोणाची भुरगीं आसात ती. खूब म्हत्वाचें आसा आमी कोणाची भुरगीं आसात ती. कित्याक ह्या संवसारान दोन भाशेची भुरगीं आसा. प्लीज द लॉर्ड. पयलीं भुरगीं आसात ती म्हटल्यार कादोवकाची भुरगीं, आनी दुसरी जावन आसा पवित्र पुस्तक सांगता उजवाडाची भुरगीं. आमेन. दोन भाशेची भुरगीं. सो पवित्र पुस्तक सांगता तुमी कसल्या भाशेची भुरगीं आसात वा तुमी कसल्या भाशेची भुरगीं जावंक सोदतात हें तुमचेर देवान अवलंबून ठेयला वा तुमचेर देवान तें अधिकार दिला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात,
जायते फावटी ह्या संवसारान आमी चलतना आमच्या जिवितान अशी वस्तू येतात आनी त्या वस्तूक लागून आमी ह्या संवसारांतलें कितें तरी वगडायता, कितें तरी अशी वस आमी वगडायता आनी ती वस आमकां मेळोवंक परतून चड टायम लागता. ह्या संवसारान जायती जाणांनी कितें ना कितें तरी वगडायलां. थोड्या जाणांनी आपले बरी हेल्थ वगडायला, थोड्या जाणांनी आपले बरें काम वगडायलां, थोड्या जाणांनी आपलें बरें जिवीत वगडायलां, थोड्या जाणांनी आपलो घरकार वगडायला, थोड्या जाणांनी आपली घरकारीन वगडायला. हे दर एकली जाणां आपल्या जिवितान कितें ना कितें तरी वगडायलेलें आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें ना कितें तरी वगडायलेलें आसा. थोड्यांक दिसता हें ऑटोमॅटीक वगडायलें वयता, म्हटल्यार ऑटोमॅटीक तें गेलें वयता. थोडीं जाणां तें ऑटोमॅटीक वगडायलें गेलां वा कोणी तरी तें काडून घेतलां म्हणून सजमोन एडजस्टमेंट करून ह्या संवसारान जियेतात. प्रेज द लॉर्ड. पूण जर तुमी जर बारकायेन जर पळयतात जाल्यार हे तुमच्या जिवितांतलें कितें वगडायलां वा कितें चोरी केलां, तें कोणी चोरी केलां हें ज्या वेळार तुमकां सजमायता, तुमी दुसरें कांय तुमच्या जिवितांतलें वगडावन दिवच्यात ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. दुसरें कांय तुमच्या जिवितांतलें तुमी चोरी करूंक दिवच्यात ना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जायतीं जाणां आयज आपल्या लायफान एक स्ट्रगल करतात, आपल्या लायफान चड त्रास करतात आनी तेचो परिणाम हो जाता कितें ना कितें तरी तेंच्यांनी आपल्या लायफांतलें वगडायलां. भुरग्यांक दिवचो टायम, घरकाराक दिवचो टायम, घरकारींक दिवचो टायम, आपल्या जिविताचो बेस्ट टायम दर एकलें वगडायलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी हेचो परिणाम तुमच्या दर एकल्याच्या जिवितार जाता, दर एकल्याच्या जिवितार जाता. पळय, पवित्र पुस्तक म्हणटा चोर येता चोरी करूंक, नाश करूंक आनी तुमचें जिवीत वगडावंक. आमेन. सदांच म्हणटा चोर येता चोरी करूंक, नाश करूंक आनी तें जिवीत वगडावंक. पूण देवाचें उतर म्हणटा देव येयला जिवीत दिवंक. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देव येयला कितें करूं? जिवीत दिवं. पळयात, आमी देवाची भुरगीं आनी देवचाराची भुरगीं ही आमी कशी ठरयली वयता. प्रेज द लॉर्ड. आनी हेचेच वरवीं आयज आमी आमची जिवितान हे देवाचो संदेश आमी पळोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात, जुवांवाचो पयली चीट 1 John chapter 3 verse 9 आनी 10. पयलें जुवांचें पत्र 3 अवेसर 9 आनी 10. आनी देवाचें उतर कितें म्हणटा पळयात सारकें. जो कोण देवाथान जल्माला तो पाताक करना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें म्हणटा? जो कोण देवाथान जल्माला तो पाताक करना, म्हटल्यार तेचे सोवे पातकाचो स्वभाव रावना. आमेन. पाताक करना आनी पातकाचो स्वभाव हेतून खूब फरक आसा. तूं एक पावट पाताक करताय आनी तूं निचेव करताय हें पातक हांव करूचो ना, तो पातक तुमच्या लायफान तुमी सुदरोवंक पळयतात. पूण दुसरो नेचर आसा, तुमी एक पातक जर परतून परतून करतात तर ती हॅबीट जाता. आमेन. हे दोन भाशेचे विशय आसा. जर एक खंयच्या जिवितान तुमी चुकोवन पातक करतात तर ती संवय ना जायना. पूण जर तुवें चुकोवन पातक करताय जाल्यार तेची तुमी हॅबीट जावंक दिनाका. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जायतीं जाणांनी आयज पातकाक एक हॅबीट कशी केलेली आसा आनी तेका लागून तेंच्या जिवितान जायतो परिणाम जालेलो आसा. प्रेज द लॉर्ड. जर तुमी ओल्ड टेस्टमेंटान जर पळयतात जाल्यार, जर आब्रामांक पळयतात जाल्यार, जर नोहांक पळयतात जाल्यार, जर दावीद राजाक पळयतात जाल्यार, हे सगळे जे देवाचे सेवक आसात ते देवाक भियोन चल्ले. देवाक भियोन चल्ले म्हटल्यार कितें? पातका पासून ते पयस रावले. देवाक भियोन चलणें म्हटल्यार कितें? देवाक भियोन चलणें म्हटल्यार देवाक जें मानवता तें जिवीत जियेणें. आमेन. पळयात, बायबल सांगता हनोक देवा सांगाताक 365 वर्सां
चल्लो. प्रेज द लॉर्ड. 365 वर्सां तो देवा सांगाताक रावलो आनी पवित्र पुस्तक सांगता देवान तेका वयर उबारून व्हेलो. जसो एक नॉर्मल मनीस मरता आपल्या जिवितान तसो हनोक मरोंक ना. जसो एक मनीस ह्या संवसारान येता आनी संवसारानसून मरता तसो तो मरोंक ना, पण तो चलता चलता आसतना पवित्र पुस्तक म्हणटा देवान तेका उबारून व्हेलो. आनीक जर तेची सजमवणी जर आमी पळयता जाल्यार हेब्रेवाचे 11 अवेसरान 5वी वळीन म्हणटा हनोक देवाक मानावलो, तो विश्वासलो आनी तो देवा सांगाताक गेलो, देवान तेका उबारून व्हेलो. आमेन. खूब म्हत्वाचें आसा तुमच्या जिवितान पातकाचो स्वभाव काडून उडयणे. प्रेज द लॉर्ड. पळय हांवें तुमकां जायते पावटी सांगलां जें पाताक तूं 15 वर्साचें आसतना करताय तेंच पाताक जर तूं 30 वा 40 वर्साचें आसतना करताय तर तें आतां पाताक रावोंक ना, तर ती हॅबीट जाली आनी ती तुमच्या कुडीक भितर रिगल्या. आमेन. पळय सजमन घेया ज्या वेळार जेनेसीस चॅप्टरान आमी जर सोरपाक पळयता आनी थंय म्हणटा सोरपान एवेक नाडली, सोरपांक आदामांक नाडली, पूण तोच जर सोरोप जर रेवलेशनान पळयतात जाल्यार रेवलेशन चॅप्टर 12 प्रकाशनीचे 12वें पुस्तक तर तो सोरोप आतां सोरोप रावोंक ना, तर थंय म्हणटा तो सोरोप आतां आर जाला. म्हटल्यार त्या सोरपान कितली तरी आत्म्यांका खाल्ल्यात आनी त्या आत्म्यांका खान आतां तो सोरोप रावंक ना, आतां तो आर जाला. सजमोन घेयात दर एक जी पातकां तुमच्या लायफान तुमी जी करतात ती देवाच्या विरुद्धाक आसात, ती देवाची खोशीना आसा. पळयात देवाचें उतर म्हणटा देव पातक्यांचो मोग करता पूण देव पातकाक पाठ करता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देव पातकाक पाठ करता. कित्याक जो पातक्यांचो मोग करता हेचो अर्थ देवाची ग्रेस, देवाची कृपा आमचे थंय देंवता. प्रेज द लॉर्ड. पळय हेचो अर्थ ह्यो न्हू कितें तर देव पातकाचो मोग करता ना. देवान तुजे वयली जी पातकां आसली ती तुका श्रापीत दवरतली आनी तुका मरण हाडटली म्हणून तेणी सगळीं तुजी पातकां आपणाचेर घेतली. प्रेज द लॉर्ड. सजमोन घ्या सगळी तुजी पातकां आपणाचेर घेतली आनी आपणाचेर घेवन आतां दर एकली पातकांसून आमी सुटली गेल्या. प्रेज द लॉर्ड. दर एकल्या पातकांसून आमी जैतिवंत जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. पळय देवाचें उतर कितें म्हणटा 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 9. प्रेज द लॉर्ड. जो कोण देवाथान जल्माता तो पाताक करीच ना. आमेन. हंय म्हणना ना पातकाचे भोगसणे मेवतले, हंय म्हणटा पाताक करीच ना. सो देवाथान तूं केन्ना जल्माताय. प्रेज द लॉर्ड. देवाथान तूं केन्ना जल्माताय ज्या वेळार सत तुका सजमता, सताचो आत्मा तुजे भितर येता आनी सताचें जिवीत तुजे भितर येवन तें जिवीत तुजे भितर येवन रावता. ज्या वेळार तुजे भितर येवन रावता त्या वेळार पातकाचें जिवीत आसा, पातकाचो जो नेचर आसा, पातकाचो जो स्वभाव आसा तो मनशांसून भायर वयता. प्रेज द लॉर्ड. देखून देवाचें उतर कितें म्हणटा 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 9. जो कोण देवा थंय जल्माला तो पाताकूच करूंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पाताक करिनाच. आमेन. थोड्यांका दिसता ओके हांव पाताक करतलो, खंयच्या तरी देवाच्या सेवका लागीं वयतलो, दिमी घालतलो आनी सगळीं म्हजी पातकां हांव ताका सांगतलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी म्हजी सगळीं पातकां भगासतली. प्रेज द लॉर्ड. ह्या आशेन तो परतून परतून पातकां करीत आसा. कित्याक म्हाका कोण तरी भक्षणे दितलो आसा. पूण सजमान घेयात तुका कोण तरी भक्षणे दितलो आसा, तो भक्षणे तुका हेका लागून दिला कित्याक परत पातकां करूची न्हू म्हणून. आमेन. तुका पातकाचे भक्षणे हेचे पासत मेळोंक ना कित्याक परतून परतून तें पातकां करूंक जाय म्हणून. आमेन. सजमता चर्च कितें सांगता तें परतून परतून पातकां करूंक जाय म्हणून तुमकां भक्षणे दिवं ना. आमेन. बायबल सांगता देवाचो पूत एकूच पावट मेलो आनी आयज तो देव बापाच्या उजव्या हाताक आसा. तेणी सगळीं तुजे वयली पातकां आपणाचेर घेतली आनी तुका नव्या जिवितान भितर दवरले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. नव्या जिवितान भितर दवरले. फुडें पळयात देवाचें उतर कितें म्हणटा. कित्याक
जो कोण देवा थान जल्माला तो पाताक करिना, कित्याक देवाची जीण ताचे सवें आसा. आमेन. देवाची बी तेचे सवें आसा. प्रेज द लॉर्ड. देवाची बी ताचे सवें आसा. देवाची बी, देवाची सीड ताचे सवें आसा. जी बी, जी सीड आसा ती सीड आतां खराब ना आसा. तुमची जी पातकाची सीड आसली ती मेली आनी जेजू क्रिस्ताची जिविताची सीड तुजे भितर आसा. सो तुका आतां बायबल सांगता गलीतकाराच्या पत्रान, कितें तर आतां तूं नई सृश्टी आनी नई पृथ्वी जालाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आदले सगळें ते गेले, आतां तूं न्यू क्रिएशन आसाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात, देवाचो जल्माला देखून ताच्यान पाताकूच करूंक नजो. आमेन. पाताक करूच नजो. पाताक करूच नजो. आमेन. जायत्या जाणांका दिसता ओके, हेर दुसऱ्या धर्मान जशी पातकांसून वाट आसा तशी म्हाज्याय धर्मान एक आसतली. हर एक धर्मान एक पातकाची एक विधी आसा तशी म्हाज्याय जल्मान आसतली, म्हाज्याय धर्मान आसतली. आमच्या धर्मान पातकाची विधी ना. आमच्या धर्मान जेजू क्रिस्तान आमची सगळी पातकां एकूच पावट घेतली. आतां ती पातकां तुज्या लायफान परतून येवंक शकना. आमेन. बायबल कितें म्हणटा, ती सगळी पातकां देवान पुसून काडली. आमेन. म्हणून जर्मियाचें पुस्तक म्हणटा, तुमची पातकां लाखे भाशेन लाल आसली जाल्यार हिमा परी धोई फूल हांव करतलो. आमेन. हिमा परी धोई फूल. सो आमी आमच्या पातकां, आमच्या बरेपणा वरवीं आमी जिवीत जोडना. आमेन. आमची जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी जिवीत जोडटा. प्रेज द लॉर्ड. सो तेणी दिलेली कृपेक लागोन जर तूं चित्ताय ओके, देवाची कृपा, हांव कितलेय जरी पाताक केलो तर देवाची कृपा आसा, देवाची कृपा आसा. देवाची कृपा परमिशन दिना परतून पातकां करूंक. देवाची कृपा परमिशन दिता जें जिवीत दिलां तेच्या वरसून मल्टिप्लाय जिवीत करूंक. आमेन. पळय 10वी लायन कितें म्हणटा, देवाची भुरगीं आनी देवचाराची भुरगीं हाचेच वरसून वळखूंक येतात. प्रेज द लॉर्ड. जो प्रामाणीकपणान जियेना वो आपल्या भावाचो मोग करिना तो देवाचो न्हू. आमेन. तो देवाचो न्हू. प्रेज द लॉर्ड. खूब म्हत्वाचें आसा. आयज जायतीं जाणां म्हणटा मोग करुया एकामेकाचो, मोग करुया शेजाऱ्याचो, मोग करुया आमच्या वाड्यांतल्यांचो, सगळीं जाणां म्हणटात. पूण जेन्ना परिस्थिती जर पळयतात जाल्यार, फॅक्ट जर परिस्थिती पळयतात जाल्यार हेच्यातली कोणूच कांय पळयना. आमेन. हेच्यातली कोणूच कांय पळयना. पळय आमी फाल्यां उलयता हांव तेचे वयर, हे दुसऱ्या 10व्या लायनीचे वयर, कित्याक खूब म्हत्वाचें आसा हें उतर. सो पळय आयच्या दिसा हय थांबया, कित्याक पवित्र आत्मा सांगता थांबव. फाल्यांच्या दिसा एक नई सुरवात आमी करया. घडये आयचो दीस तुमच्या लायफान जायतीं पातकां जाल्यान आसतली, पूण निश्चय करात ही पातकां म्हाज्या जिवितांतली लास्ट पातकां आसतली. कित्याक आयच्या दिसा जर तुमी जर निश्चय केल्यात ह्या म्हाज्या जिवितांतली ही लास्ट पातकां आसन जाल्यार म्हाका तर दिसना ना परत तुमच्या लायफान तीच पातकां रिपीट जातली. आमेन. बायबल सांगता जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान येयलो, तो ह्या संवसारान रावलो, पूण तो ह्या संवसारा भाशेन जावंक ना. प्रेज द लॉर्ड. तेणी ह्या संवसारा भाशेन पातकां करूंक ना. तो संवसारान जियेलो, पूण तो तुज्या आनी म्हजे पासत जियेलो. आमेन. तसोच आमी ह्या संवसारान आसां, पूण आमी संवसारा भाशेन जावया नाका. तो खेरीज भाशेन आमचे पासत जियेलो जाल्यार आमी तेचे पासत जियोया. आमेन. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या तुज्या उतरां पासत. तुजी उतरां सामर्थ्यशाली, मिनींगफूल आनी ती उतरां आमकां जिवीत जोडटा. एक नवें जिवितान ती भितर सरता. हें जिवीत शुद्ध आसा, नितळ आसा आनी हें निर्मळ आसा. आनी हें जिवितान न्यू चर्च, न्यू कलिसिया तयार जाता. आनी ही चर्च म्हटल्यार हेवन. देवान नवीन जेरुजलेम बांदता म्हणून सांगला. नवें जेरुजलेम म्हटल्यार आनी कोण ना, नवें जेरुजलेम ती आमीच जावन आसा. आमी सर्गा राज्या वयली जायची जावन आसा. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता आनी सदांच करतलो.